एका दिसा खंय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलतालें आनी हे वर्ल्ड वॉर चलता आसतना दुस्माना मदें जायतीं झुजां जातालीं. एका दुस्मानानूय एका शिपायान तांचे शिमेरूय झाडां लावंक तयार केलीं. जितली फावटी ताका एक मोणें मेळ्ळें मारलोलें तेन्ना वय तो ताका पुरून तूं एक झाड रोयतालो. आनी अशें वय ताणें झाडां रोवन जायतीं बरेंपण ह्या शिमेर हाडलें. तेन्ना दुस्मानानूय चिंतलें हो म्हजो दुस्मान झाडां रोवन इतलें बरेंपण करता जाल्यार हांव कित्याक झाडां लावचो ना. आनी तेय वाटेन शिमेरूय ह्याय शिपायांनी झाडां रोयलीं. आनी तेन्ना तांणी पळयलें वय ह्या झाडां वरवीं कितल्यो तांकां बरेंपण फाव जालें. आनी हे तरेन झाडांची कित्याक सृश्टी तांणी उत्पन्न केली. एक झाडां वरवीं एक मोग उत्पन्न केलो. जावं सवण्यांक जावं तांकां फळां मेळूंक, जावं ऑक्सिजन मेळूंक, जावं तांकां हेर उदरगती उदकाचो तांकां लाभ मेळून तांणी चिंतलें एक एक झाड रोयलें जाल्यार देसान कितले आमच्यांनी शांती हाडूंक जाता. न्हय फकत मनशाक कुडाक पूण आख्ख्या संवसाराक. बाब न्हू खरेंच जेजून आमकां हेंच सांगलां एक एक झाड रोयता तेन्ना बाब न्हू आमी आमचो मोग देसा खातीर उत्पन्न करता. आयज जेजूय म्हणटा शिवर्धमानान एकामेकाचो मोग करात. बाब न्हू एकामेकाचो मोग करप म्हणल्यार पयलीं सदीर म्हज्याच जिविताचो हांवें मोग करूंक. टू फर्स्ट लव माय सेल्फ एज वॉट आय एम. जशे भाशेन हांव आसां तसोच म्हजो मोग करूंक. आनी जेन्ना हांव म्हजो मोग करतलो तेन्ना दुसऱ्याचो मोग करूंक, म्हज्या दुसऱ्याचें बरेंपण पडूंक, दुसऱ्या सगळें हांवें शाबासकी दिवंक, दुसऱ्याक हांवें बरेपणान ओळखून घेवंक लेखूंक म्हाका एक बोड मेळटलें, एक स्फूर्ती मेळटली. आनी हेंच आयज जेजू आमचे लागीं मागता. कशें? पयलीं सुवातेर आमी मान रेस्पेद दिवंक. आमी म्हणटा डिग्निटी टू आर ह्युमॅनिटी. एक मनशाक कुडाक एक मनीसपणाचें. आयज कितले आमी वायट जाले आमच्या कुटुंबांनी. आयज आमचे व्हॅल्यूज काबार जाले आसात. भाटां बेसांक लागून दुडवांक लागून आमी एकामेकाक मारता. आमच्याच कुटुंबांनी इन आवर ओन फॅमिलीज वी हॅव स्टार्टेड दीस वॉर एगेन्स्ट वन एनदर. लोक जालोल्या मदें, आवय बापाय भुरग्यां मदें, भाव भयण्या मदें, शेजाऱ्या मदें आयज हें उत्पन्न जायत आसा. ते पासत आयज जेजू म्हणटा आमी एकामेकाक रेस्पेद मान दिवंक आमच्या कुटुंबांत शिकोया. दुसरे सुवातेर एके बायल मनशाक आयज आमी पळयलां बायलांचेर कितलो अत्याचार जाला. आयज बायलांक चेडवांक ट्रॅफिकींग करतात, विकतात. पूण आमच्या घरांत कितें जाता एक फुडें आमी समाजान पळयता पूण आयज घरांत तेंच जाता. आयज आमी आमच्या बायल मनशांक कितली पिडापीड दिता. आयज बायल मनशाक आमी मान रेस्पेद दिना, तांकां कसरो कसो आमी करता. जाल्यार देसान कितें घडटलें पयलें सोडून आमच्या घरांचेर कुटुंबान आमी नदर मारुया. आमच्या धर्मा मदें आयज देश आमचो एक मनशाळायेचो देश, पूण आयज धर्मा वरवीं आमी आमचो देश काबार केला. आयज आमच्या देशान आमी फुट्यो घातल्यात धर्मा मदें. पयलीं खातीर आमी आमच्या धर्माची नियाड करुया. आमच्या धर्मा मदें कितली शांती आसा. आयज आमच्याच धर्मान कितलो एकवट आसा. आयज आमच्याच धर्मान कितलो एकचार आसा. इन्स्टेड ऑफ ब्लेमिंग द अदर रिलीजन कॅन वी सेव आवर रिलीजन, कॅन वी ग्रो आवर रिलीजन. आमचो धर्म आमच्यांनी शांती हाडूंक जाता. आमच्या धर्मान आमी वावरूंक जाता, एकामेका सोबी मोग करूंक. आयज जायचे आमचे तरणाट्यांची उदरगत जावची आसा. आयज कितले आमचे तरणाटे देसान आसात वावर नासतना, सर्वीस नासतना. आयज आमी फुडाऱ्यांक ब्लेम करता, तांकां सर्वीस दिना. आयज आमच्या घरांनी आयज आमची तरणाटी कितलो वावर करतात. आयज आमच्या समुदायांनी आपलो बापायचो वावर, आपल्या कुटुंबाचो वावर आयज कितले आमचे तरणाटे वावर करतात. हो जर वावर करिना जाल्यार आयज देशाचो वावर करूंक कशें ते पावतले. आयज देश सांबाळूंक ह्या देशा खातीर मरूंक कसो वेळ ते दितले. आपल्या घरानूच ते वावर करूंक सोदिनात, लोचतात, भियेतात. हे आमच्या तरणाट्यांक हो मान, हो वावराचें मोल दिवंक आयज देशान गरजेचें. आयज आमची इकॉनॉमीक आयज कितली देंवल्ली आसा, चॅलेंजींग. आयज आमचे धंदेकार आयज वावुरतात आमची इकॉनॉमीक वाडोवंक. पूण आयज कितें जालां, आयज आमीच आमच्या देशा पासून कितें करता. आयज आमी कमायलो दुडू आयज आमी कितें करता. सगळे आमी फुगसावांक आमच्या जिवितांत सुसेगाद लायफ मेळोवंक आयज आमच्या फंक्शनान दुडवांचो आमी नाश करता. पूण ह्याच दुडवांनी देशा पासून आमी कितें करता. ह्या दुडवां वरवीं आमचे उदरगती पासून आमी कितें करता. आयज सृश्टी पासून आमच्या पर्यावरणा पासून
आयज जायतीं वावुरतात. आमी म्हणटा काबार केलो देश, झाडां बिडां काबार केलीं, दोंगर माड कातोल्ले, पूण हांव कितलें तें लायतां. आयज म्हज्या घरांनी हांव कितली सृश्टी सांबाळटां. आमच्या समुदायान आयज कितलो सृश्टीचो हांव मोग करतां. तर भाव न्हू, आयज आमी हेच नियाळुया. हो देश बरो जातलो जाल्यार आमचो बेस आयज आमी बदलुया. आमचो सोच, आमची चिंतप आयज आमी बदलुया. सायबीमाय आयज केरी भाशेन आमकां एक नामणो उगडास करुया. 1917 जेन्ना वर्ल्ड वॉर जालें, सायबीमाय पुर्तुगालाक दिश्टी पडली. आनी पुर्तुगालाक फातिमा सायबीण जिका आमी म्हणटा, कित्याक ती दिश्टी पडली? तिनूच वस्ती तिणें मागल्यो. हें झूज चलता आसतना पयलें मागणें टू प्रे फॉर द वर्ल्ड. समाजान संवसारान शांती उत्पन्न जावन मागण्यान रावन तेरसाचें मागणें सांगता करूंक कुटुंबांनी. दुसरी वस्त तिणें मागली उपास मागणें करूंक, दोडमोड करून. आनी तिसरी वस्त तिणें मागली एक बऱ्यो करण्यो दुसऱ्या सभे करूंक. एक दुसरो तुजेर वायट करता जाल्यार तूं दुसऱ्याची मोगान सेवा कर. हें सायबीमाय करीत आयली. असल्या वायटान, असल्या झुजान आपलें दर्शन घेवन आयली सांगूंक की देव आमचो मोग करता, देव आमचेर रागाडना, तो आमकां कास लावचो ना. जरी तर आमी ल्हानविकायेन ताजेशी असल्या मागण्यांतल्यान आमचो देश, आमचें जिवीत ताका उबारलें जाल्यार. किबेलो रुवांडा जेन्ना जेनोसायड ट्विसो जालें तेन्ना परतून सायबीमाय दिश्टी पडली. आनी ह्योच तीन वस्तू तिणें उक्त्यो केल्यो. जेन्ना आकिता जापान 1973 कोल्ड वॉर जालें, न्युक्लियर वॉर जालें, परतून सायबीमाय दिश्टी पडली. आनी हेंच तिणें मागलें. बाबून आयज आमचो देश बदलतलो जाल्यार, ह्या देशांत शांती येतली जाल्यार आमी ह्यो तीन वस्तू करूंक वावरुया. मागणें करुया आमच्या घरान. आयज आमचें तेरसाचें मागणें सोंपत वेता. आयज शॉर्टकट आयिल्लें आसा तेरसाच्या मागण्यान. आयज तेरसाच्या मागणें ऑब्लिगेशन कशें जालां करूंक जाय म्हूण, पूण खरें मागण्यांत आमी रावुया. सांगाता आमी मागणें करुया. जावं सुमानाक म्हयन्याक एक पावटी तरी उपास करुया. कितें तरी आमी घेवन आमच्या देशा खातीर, आमच्या दुबण्या खातीर, गोरचे खातीर आमी सांपडलेल्यांक हो दुडू आमी दिवून वावरुया. आनी तिसरी वस्त आमी मोगान सेवा करुया. जेन्ना आमी मोगान सेवा करतले तेन्ना देश आमी सांबाळूंक वावरतले. होच विचार आयज आमकां करतना आमी एकामेकाचो मोग करूंक आयज जेजू आमकां उलो मारता. तर भाव न्हू, ह्या मिसान वांटो घेतना कितें भाशेन आमच्या देशान शांती येतली जाल्यार आमच्या कारजामनान पयली शांती आसूंक गरज. ही शांती आसतली जाल्यार मागण्यान उपास करून आनी जेन्ना बऱ्यो करून आमी करता तेन्ना शांती मोज्यान येता. एंड वेन द पीस कम टू माय लायफ आय कॅन शेअर दीस पीस टू अदर्स. जेन्ना शांती मोज्यान वचतली, जेन्ना मोग मोज्यान वचतलो, जेन्ना बोगसणें मोज्यान वचतली, तेन्ना ही शांती हो मोग हें बोगसणें दुसऱ्याक दिवंक म्हाका कृपा मेळटली. हेंच देणें वळखून घेवन ह्याचे मिसान आमी मागुया.